बागेवून जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, मोहिमेवून सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून दोन तोरांनी लोकांक वागोय नाकात. तुमचे सोबेंत भांगाराची मुदी घालून आनी नितळ न्हेसून एक गिरेस्त मनीस तुमचे सोबेंत भितर सरलो म्हूण समजात. तसोच मेळे न्हेसून एक गरीब मनीस आनी नितळ न्हेसना घालून आसलोल्याक तुमी अदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयच उबो राव, वो खाला म्हज्या पांयांचे मणय लागीं बस अशें म्हणलें म्हूण समजात. तशें जाल्यार तुमचेंच मोदें नीट करून खोटे निर्णय दितले म्हूण सुबेदार तुमी जावंक नात. म्हज्या भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, आयकात. भावार्थान गिरेस्त जावंक आनी आपणाचो मोग करतल्यांक बासायलोले राजवटकेचे तांकां दायजी करूंक संवसारा प्रमाणे जी कोण गरीब तांकां देवान विंचून काडूंक ना जायत. पूण तुमी जाल्यार दुर्बळ्याक अपमानतात. जबरदस्तीन तुमकां पिडापीड दिवन न्याय सोबेंत ओडून व्हरतात ती कोण? गिरेस्त लोक न्हय? तुमचे वयर उचारलां त्या वंदिवंत नांवाची निंदा करतात ती तींच न्हय? तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. हो पवित्र पुस्तकान दिल्लो मुखेल कायदो तुमी सांबाळटात जाल्यार बरें करतात. पूण तुमी मनशांक तोंडा प्रमाणे लेखतात जाल्यार तुमी पाप करतात आनी समूर्ती मुखार तुमी गुन्यांवकार. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हणया, दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताची नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोन्नाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. तुजी सवे आसात सासणांच्या जिविताची उतरां. सर्वेस्पराक जोय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू सिसांक घेवन फिलिपाचे शेजाऱ्यान प्रांतांत पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या सिसांक अशें विचारलें, लोक म्हाका कोणसो दवरता? आनी ताणें परतीपारून म्हणलें, थोडीं जाणां स्नानदातार जुआंव, हेर एलायजा, दुसरीं प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी म्हाका कोणसो दवरतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण खोऱ्यान ताणें तांकां हुकूम घालो.
मनशाच्या पुताक जायते बोगूंक जाय. जाणट्यांनी, परमयाज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका बारावंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी 3 दीस जातूच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें सगळें ताणें उक्तीं सांगलें तेन्ना ताका खुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो. पूण ताणें वळोन आनी आपल्या सिसांक पळोवन पेद्रूक बोवाट केली म्हणून, म्हजे फाटीं सोर सोयताना तुजी चिंतना देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वळ. तर तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात? एक तरणाटो आनी ताची आवय रावताली. आवयन गोरान गोर वावर करून ताका शिकयलो. देवाच्या मोगान आनी भिरांतीन वाडयलो. आवयच्या मोगाचो आसलो. आपले आवयक खुशाल दवरूंक तो लंडन सर्वीस करूंक वेता. सदांच फोन करता आनी पयशे धाडटा. 5 वर्सां जालीं घरा यो म्हणल्यार येना. अशें करून 12 वर्सां जालीं. आवय जाणटी जाली आनी तिका सारकें दिश्टी पडनासली. शेकी पूत घरा येता पूण ती वळखना. जेन्ना पूत उलयता तेन्ना ती ताका आवाजाचेरूच वळखता. जाकोब आपली चिटीन तुदकारता गिरेस्त मनशाकूच न्हय पूण ओदीक गरिबांक ओळखून घेवंक, तांचे सवें हुस्को मोग दाखोवंक आमी वावरूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू शिसा लागीं म्हत्वाचो प्रश्न करता. तर तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात? शीस जेजू जायत्यो उचोऱ्यां करतालो तें पळयताले. फकत पेद्रू जेजूक सारको जबाब दिता, तूं क्रिस्त. आमचें जिवीत जेजू सदांच उचोऱ्यां भरता. जर आमचे लागीं जेजू कोण म्हूण विचारल्यार आमी कितें जबाब दितले? जेजूक आमी खरेंच वळखता काय? पवित्र पुस्तक आमी वेळार आमकां जेजूची वळख मेळटा. हांव आनी तूं पवित्र पुस्तक वाचता. सगळीं आमी जेजूच्या मोगान जिवंक पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. मागणें. देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक आनी तुका वळखूंक आमचेशी तूं राव जेजू.